आतां आमी मुख्यतः पावर टॅरिफाचेर उलोवया. तुज्यो काय आक्षेप आसात पावर टॅरिफा संदर्भात, त्या संदर्भात तुवें तें आमकां सांगचें. हय सी सद्याक पावर टॅरीफ वाडयल्या पळय ती फक्त डॉमेस्टिकाची वाडयल्या तांच्यांनी 10 ते 50 पैसे. बरोबर. एक्चुअली ही पावर टॅरीफ 2 वर्सां फाटीं JRCन हें केल्ली, कन्फर्म केल्ली. बरोबर. तेन्ना इंडस्ट्रीची टॅरीफ तांच्यांनी वाडयल्ली. बरोबर. पण डॉमेस्टिकाची कित्याक वाडोवंक नाशिल्ली, इलेक्शन येवपा आशिल्लें आनी कांय कारणां खातीर ते वाडोवंक शकले ना. बरोबर. सो ती तांणी हें करून दवरलेली. आतां तांकां 5 वर्सांची मॅन्डेट मेळ्ळा म्हणटकच तांच्यांनी वाडयली आनी ही खूब गरजेची आसा. कित्याक पळय आतां ही सेट ऑफ जाता पळय तो सगळो इंडस्ट्री पे करता न्ही एडिशनल. करेक्ट. सो JRCन कितें सांगलें, एकट्याकूच तुमी टॅक्स करपाचें ना, वाडयता आसतना तुमी बॅलन्स सगळ्यांची करपाची. बरोबर. सो दॅट इज द हें. सो विवेक, परत हांव तुजे कडेन येता. एका अर्दान तो म्हणटा टॅरीफ वाडोवपाक हरकत ना पूण क्वॉलिटी वीज जाय. सो टॅरीफ जे पळय कितें वाडला आनी तो मंत्री म्हणटा फुडलीं 2 ते 3 वर्सां आमी विजेचे दर वाडोवचे नात, ह्या सगळ्या हातूंत भितर कितलें खरेंपण आसा? ना, विजेचे दर वाडोवचे ना. इनपूट कॉस्ट इतलो वाडटा की विजेचे दर वाडोवपाक ना म्हणत जाल्यार सबसिडायज कोण करतलो, हो व्हडलो इश्यू आसा. विजेचे दर वाडोवचेच पडटले आनी तातूंत हाजी सरकाराचे बी हातूच आसचो ना, कित्याक इट इज मार्केट रिलेटेड. आज कांय अशें आयसोलेटेड अशें कांयच उरूं ना. बरोबर. इट इज मार्केट रिलेटेड. 2 वर्सांची पावर वाडूं ना, म्हजे कडेन डेटा आसा त्या प्रमाणे. पॅन्डेमिकांनी वाडोवना, ताजे उपरांतूय खंयचोच पावर वाडोवंक ना तांणी. ओके. इन्क्रीजूच करूं ना. पण आतां आमचे कडेन जे पावर पुरूचें कन्जम्पशन आसा इट इज 4000 मिलियन युनिट्स. मिलियन युनिट्सान जर कन्वर्ट करत जाल्यार इट इज 4000 मिलियन युनिट्स. एक सांगपाचें म्हणल्यार एज पर JRC इट इज मॅन्डेटरी दॅट 8% ऑफ दीस शूड बी सोलर पावर. 9% ऑफ दीस शूड बी ग्रीन एनर्जी अदर दॅन सोलर, वीच गोवा इज नॉट मिटींग. आनी हें कितें करता, गोवा इज ऑब्लिगेटरी. आतां अंदू आमचे रजिस्टर जे ग्रिडाक वता सोलर इज 16 मिलियन, म्हणजे 320 मिलियन जे आसूंक जाय, 320 मिलियन युनिट्स जे आसूंक जाय ते फक्त 16 मिलियन इज फिडींग टू द ग्रीड. बरोबर. अजून ते वचना म्हणून फाटींच तांणी 300 मिलियन सोलर पावर बाय केली एट द रेट ऑफ 5 रुपीज ऑर समथींग गोवा गव्हर्मेंटान टू ऑफसेट दीस. बरोबर. ह्या हाजेर पूण ते सोलर एनर्जी ह्या व्हेरी इजी जावपाक जाय टू फीड इट टू द ग्रीड. लोकांचे आज कितें आसा